सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आयज ह्या आमच्या व्हड खुशालकायेच्या दिसा आमच्या श्रायनांक 25 वर्सां भरतात. सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन आयज आमी करता आनी आयज आख्खो दीस ह्या श्रायनांत आमी सारला मागणी करूंक तुमी पळयतात हे तोकटे जावन आसा विशय वेगवेगळ्या पवित्र ओरांचो. आमी आख्खे दीसभर वेगवेगळ्या गोरजां पासत मागलां आनी आतां तो तेस आमी भेटयतले ह्याच गोरजां पासत आनी कितें भाशेन मागूंक आमचे सगळे गोंयचे पोरजे पासत आनी उदी करून ह्या श्रायनांत जायतो लोक येता मागणी करूंक आपले वेगळ्यो गरजो घेवन आमी तांच्यो सगळ्यो गरजो आयज देवा बापाक उबारतले सायबी मायक फुडें घालून आयज आमच्या श्रायनांत आमी फातिमा सायबिणीचो उगडास करता. तर हे दोनूय समारंभ आयज ह्या श्रायनांत आमी करता. देखून आतां आमी थोड्या वेळान तेस सुरू करतले. आमी सगळीं भक्तीपणीन भावार्थान ह्या तेसाच्या मागण्यान वांटो घेवया आनी मागीर त्या उपरांत मिसाची भेटीन आमी श्रायन उक्तें दवरलें आसा. देखून सुवात्यो आसात पूण जो तो लोक सुबे जाता जाल्यार भायल्यान कोदेलां आसात, भायल्यान बसूंक येतात.
आमच्या देवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पयलो मिस्तेर आमची GMC येतली. पयलो मिस्टराक आमची GMC येतली. दर एक मिस्टरान 5-5 जाणां भाग घेतली. कित्याक 5 आमचे मिस्टर काबार जाल्या उपरांत 25 वाती पेटलेल्यो आसतल्यो. सतमंता देवाक सोरपदवेदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. अंकवार मारयेतान जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें क्रूस सोंसले. ताका क्रूसार चोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोरपदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला. तो तांची बेन मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकीचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलिली सर्वेस पोचताय सा अस्त्र्या मध्ये तुझो दो आनी सदोय तुझो पूत जेसू. भगिनी मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिली सर्वेस पोचताय सा अस्त्र्या मध्ये तुझो दो आनी सदोय तुझो पूत जेसू. भगिनी मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिली सर्वेस पोचताय सा अस्त्र्या मध्ये तुझो दो आनी सदोय तुझो पूत जेसू. भगिनी मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. पयलो मिस्तेर ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरना उपरांत तिसऱ्या दिसा जिवंत जाता पूण ताणें म्हणलें दिवं नाकात. खुर्सार मारलेल्या नाजरेकार जेजू तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो हांगा ना. तो दवरलेलो ह्या मिस्टरान आमी मागुया हेल्थ केअर वर्कर्स आनी प्रोफेशनलां पासत. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. उस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. उस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. उस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. उस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. उस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. उस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भगिनी मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. उस्तऱ्या
देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Pemele, Surespote Dança, Ostoria Modentu Sudo, Maria देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Maria देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदि आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. आमच्या जेजू बसंतानी आरामकाय फळांतल्या औषधांनी सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गारोड अधिकरण गरज असलेल्यांक दुसरो मिस्तेर स्वाम जेजू ख्रिस्त जिवंत जातोच 40 दिसांनी पोटजोडीत जावन स्वर्गात चडलो. या मिस्तेरान आमचो इग्रेज वाडो भाग घेता आनी ती मागतात कुटुंबा पासत. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो पोटोय ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे पेंबलेले सर्वेस्पो तुझे दान आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येजू. बाईने मरे देवाचे माये आम्हा भोयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेंबलेले सर्वेस्पो तुझे दान आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येजू. बाईने मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेंबलेले सर्वेस्पो तुझे दान आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येजू. बाईने मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेंबलेले सर्वेस्पो तुझे दान आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येजू. बाईने मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेंबलेले सर्वेस्पो तुझे दान आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येजू. बाईने मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेंबलेले सर्वेस्पो तुझे दान आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येजू. बाईने मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेंबलेले सर्वेस्पो तुझे दान आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येजू. बाईने मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेंबलेले सर्वेस्पो तुझे दान आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येजू. बाईने मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेंबलेले सर्वेस्पो तुझे दान आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येजू. बाईने मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान नमान मरे मरे पेंबलेले सर्वेस्पो तुझे दान आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येजू. बाईने मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. आमच्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उच्चांतली वो सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चोर करून आसलेल्या पाव माई यो
तिसरो मिस्तेर स्वाम जेजू ख्रिस्त स्वर्गार बेतूच पाठवयलो पवित्र आत्म्याक सेनाकाल म्हणले सुवातेर जुई आंकवार मरी आनी आपोस्त आसलेत. या मिस्तेरान भाग घेता कुर्सा वाडो आनी कुरका ती मागतात लोभनीक जिविताच्या पासत. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जतायसा अस्त्र्यामध्ये तुझो दो आणि सदोय तुझा पूत जेसू. मागीन मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जतायसा अस्त्र्यामध्ये तुझो दो आणि सदोय तुझा पूत जेसू. मागीन मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जतायसा अस्त्र्यामध्ये तुझो दो आणि सदोय तुझा पूत जेसू. मागीन मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जतायसा अस्त्र्यामध्ये तुझो दो आणि सदोय तुझा पूत जेसू. मागीन मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जतायसा अस्त्र्यामध्ये तुझो दो आणि सदोय तुझा पूत जेसू. मागीन मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जतायसा अस्त्र्यामध्ये तुझो दो आणि सदोय तुझा पूत जेसू. मागीन मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जतायसा अस्त्र्यामध्ये तुझो दो आणि सदोय तुझा पूत जेसू. मागीन मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जतायसा अस्त्र्यामध्ये तुझो दो आणि सदोय तुझा पूत जेसू. मागीन मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जतायसा अस्त्र्यामध्ये तुझो दो आणि सदोय तुझा पूत जेसू. मागीन मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जतायसा अस्त्र्यामध्ये तुझो दो आणि सदोय तुझा पूत जेसू. मागीन मेरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आदान सदा सदाकाल आमेन. आमच्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां आनी कोणाच्या उच्चांतनी वो सुद्दां सत्यात्म्यान बकरून चूड बरो आसलेल्या हांव माये यो माये ये आमकां तुज्या गोपान हांव माये यो माये ये आमकां तुज्या गोपान. चौथो मिस्तेर स्वामी जेजूच्या मरना उपरांत आंकवार मरे साबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. या फणान भाग घेता मोदलो वाडो ती मागतात सगळ्या पिडेस्तां खातीर. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे प्रेमलेले सर्वेस्पोत तुझे दयासा ओसऱ्यामध्ये तुझो दो आनी सदो तुझो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे प्रेम बुलेले सगळे तुझे दयासा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो आपूच येसू भगिनी बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे प्रेम बुलेले सगळे तुझे दयासा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो आपूच येसू भगिनी बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे प्रेम बुलेले सगळे तुझे दयासा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो आपूच येसू भगिनी बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे प्रेम बुलेले सगळे तुझे दयासा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो आपूच येसू भगिनी बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे प्रेम बुलेले सगळे तुझे दयासा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो आपूच येसू भगिनी बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे प्रेम बुलेले सगळे तुझे दयासा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो आपूच येसू भगिनी बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे प्रेम बुलेले सगळे तुझे दयासा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो आपूच येसू भगिनी बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे प्रेम बुलेले सगळे तुझे दयासा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो आपूच येसू भगिनी बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे प्रेम बुलेले सगळे तुझे दयासा ओसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो आपूच येसू भगिनी बरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन O मुझे जेजूस bugos आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यान करून सोड करून असलेल्या आओ माये यो माये ये आमकां तुझ्या आओ माये यो माये ये आमकां तुझ्या पांचवो मिस्टेर सांतीस ब्रिंदा दिनांकवार मेळेच्या मुस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी या मिस्टरान भाग्यता फोफाय वाडो आनी ती मागतात भुरग्यां आनी तरणाट्यां बसात आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो एक सापूत शिसू भगिनी मेरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो एक सापूत शिसू भगिनी मेरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो एक सापूत शिसू भगिनी मेरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो एक सापूत शिसू भगिनी मेरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो एक सापूत शिसू भगिनी मेरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचतायचा, उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोईचा पोचेसो. भगीन मेरे देवाची माई, आम्हा पापियांकरती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचतायचा, उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोईचा पोचेसो. भगीन मेरे देवाची माई, आम्हा पापियांकरती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचतायचा, उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोईचा पोचेसो. भगीन मेरे देवाची माई, आम्हा पापियांकरती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचतायचा, उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोईचा पोचेसो. भगीन मेरे देवाची माई, आम्हा पापियांकरती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचतायचा, उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोईचा पोचेसो. भगीन मेरे देवाची माई, आम्हा पापियांकरती विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदि आदन सदा सदा काल आमेन. O मुझे जेजूस बुगुसांका निवारम कायम कोणाच्या उचारनी वो सगळा सगळ्या आत्म्या बगुरून चुरगुळसलेल्या पाव माई यो माई गे आमका तुझ्या गोपा पाव माई यो माई गे आमका तुझ्या गोपा नमान रणी कागदाची माये तुझे आमचे जीवित अमृत आणि परमस्त आम्ही पोटेशी वेची मारतात गौलो वाटाव या दुखाच्या कणान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थाव आमचे दयाळ शरातिनी तुझी गावची नदरगार तू कोण बाळे आणि मोगाल दुलो बापर माये या पदेसा उपरांत तुझो पोची सो आमकां दाखय. भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग क्रिस्ताचे बासणे आमकां पाबो जावचे एक आमच्या बापा रोजार करूया पाप साहेबाच्या इंतेसान सगळी बराबर आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सोबेस पो तुझे दय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदय आनी सोदय तुजो पोचेचो. भाग्यवान मेरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदिनासान सदा सदांकाल आमेन. Pavitra
प्रार्थुया देवा एकोज्यापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास घडून दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तावन आसतना तुजे सरुणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जियेत आनी राजवो चलयताय सासणांच्या सासणां
Sorbesporaच्या मंदिरात आनंदात भितर सरुया दिसो आयचो आमचे कोळबेचो नवें गीत रचून गावया सोरांचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सरुया खोशेन भरून आमची काळजां देवा पूर्वीक महिमा निरंतरी देऊया हालेलुया 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. Astevanam kadilia disa, pagivotak warwaricha. Yun misa cokot kotian koru. Somuja vidimuka Ekkalis monachin samsuli Evaci atoja uka Onyut papakani budak Ani povidat mian Soda sasa Alleluia 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 Alleluia, 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 Alleluia. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं भयणी भावानो पादविकारा बरोबर आमी आज खुशाल आमचे बरोबर फादर पाश्कोवाल आसा जो हांगा रावता तुमकां पळोवन आमी दादोस आज 25 वर्सांच्या भावार्थाची यात्रा ह्या सोबीत श्रायनांत लांबदीक यात्रा. Let us celebrate this occasion with joy in our hearts. देवा कारगन दिवन हो फुलांचो खुरीस आनी हांगा 2 दिसाक पुरोम संस्काराची भोजवण हे सगळे मनान धरून देवाचे उपकार आठोवया. आज फातिमा सायबिणमांच्या निमाण्या दिसण्याचो दीस आमी पाळटा. सायबिणमांचे मजतीन आमकां सगल्यांक आनी भोव करून ह्या जाग्यार हे पवित्र जाग्यार भेट करतल्यांक बरी भलायकी काळीज मनाची शांती आनी भोव करून हे अवघड परिस्थितीन हे महामारीन आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण कोतकोत्यान मागुया. हात जोडून आमी मिसाची भेटीक सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. फातिमा सायबिणीची परब आनी श्रायनाचे 25 वर्सांचे समोरेमणाचो दबाजीक मिसाचो विशय फुलांचो खुरीस आनी भोव पवित्र संस्कारांत आसलोल्या जेजूच्या आदारान भावार्थाची आनी कृपेची 25 वर्सांचे यात्रे खातीर देवाक दिनवास. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी कुशलकायेच्या उमाळ्यांनी भरून आंकवार मारिया फातिमा गांवांत दिश्टी पडलोली ताचो उगडास करता आनी आमच्या श्रायनाची
25 वर्सांचो समारंभ मनयता ह्या दोंगरार फुलांचो कुरीस देवाच्या आसडेचो जायतो अणभव आमकां दीत आसा जाल्यार दुसरे वाटेन भोव पवित्र संस्कारान आसलोलो जेजू आमकां सगळ्यांक जोयताची गोठायेची पेकोवणेची ओत्मीक गिरेस्तकायेची आनी खुशाल जिविताची जोर जावंक पावलो ह्या पवित्र जाग्यार येवन आमी मागणें करून भावार्थान आनी कुरपेन वाडल्याव जाल्यार दुसरे वाटेन देवाच्या हातांतली आमी जायती देणी घेतलेली आसात हें मंदीर हांगा उबें करूंक सोर्गेस्त फादर फ्रेडी जे डकोस्ता जायतो वावुरलो तशेंच आख्खो दीस पवित्र संस्काराची भोजवण ह्या जाग्यार आसूंक आपलें सोपण ताणें साकार केलें ह्या खातीर आमी देवाक वाखाणटाव तर 25 वर्सां फातिमा सायबिणीच्या सांगाता भावार्थाची आनी कुरपेची यात्रा सांगातान केल्ल्या खातीर आमचे दिनवास आनी आर्गां हे मिसाचे भेटेन देवाक उबारुया ही सुरवातेची उतरां आमच्या मनान धरून आयचो सेवा धर्म दिनवासनेचो सेवा धर्म आयचो सेवा धर्म देवाक आर्गां दिवपाचो सेवा धर्म तर जायती देणी आमी बापा कडल्यान घेतल्यान ती ओळखून घेवन आमच्या गांवचे पादविकार सांगताक फादर पास्कुवाल जो ह्या श्रायनांत रावता ताचे सांगताक सिस्टरीन सांगताक ज्यो सिस्टर्स हो जागो मागण्याचो जागो कसो सांबाळूंक वावरता तांचे सांगताक भाव भयणीनो सगळे कमिटी सांगताक जी समिती हांगा वावुरता सगळे बरे भाशेन सांबाळूंक तांचे सांगताक आमचे एकूच उतर देवाक दिनवास देवाक आर्गां ही चिंतना मनान धरून हे पवित्र मिसाची भेटेन वांटो घेवंक तयार जाता आसतना आमी हुस्कोत पातकी जायते फावटी देवाक पावते मापान दिनवासाक विसरल्या देखून हे सुरवातीकूच थोडो उगोचो गीच रावन आमचे पातक्यांचे बोगसणे देवा आनी एकामेका लागीं मागुया मोगाळा जेजू फुलांचो कुरीस आनी ह्या पवित्र मंदीर ह्या जाग्यार आसूं केदें व्हडलें बाग आमकां ह्या तुज्या आसण्या वरवीं हो जागो आनी दोंगर तुवें पवित्र केलोय तशेंच ह्या जाग्यार जायत्यो मिलाग्री जातात आनी जें कितें लोक मागता तें तांकां फावो जाता इतलें जावनूय जायते पावटी आमच्या जिवितान शेळमळाय आयल्या आमचो बावाट जण वळला आनी तुजे उपकार वाटोवूंक आमी विसरल्या ह्या पवित्र जाग्यार येवन वेळ सारूंक फाटीं फुडें जाल्या ह्या जाग्याची बरी खबरूय दुसऱ्यांक सांगूंक आमी विसरल्या तांकां गोवाय जावूंक आमी चुकल्या आमकां बोगोस जेजू Surya
Pachaisa Sonsari Somespoda Deva Sulicharaya Surveda Deva Baba Deva Baba Amiduka Namaskar Kota Amiduka Dinvasta Tujago Oi Baba Baso Amiduka Vakanta Surya Jesus Krista Krista Pavacha Eklas Buddha Buddha Surya Deva 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 Devachi Shri 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 Tu Sausarace Pakratai Amchi Kakutku Tu Babacha Usya Koslai Amchi Magne Aikunke Kidapovi Agnya Sangati Moi Mandeva Kusulgi Moi Mandeva Deva Babaji Moi Mandeva Kusulgi Moi Mandeva Jesus Christa Eklos Tupovi Moi Mandeva Kusulgi Moi Mandeva Eklos Ishvor Eklos Upor Ishvor Moi Mandeva Kusulgi Moi Mandeva Amen 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 प्रार्थूया एक घडी उगीच राहून आमच्या एकल्याचे काशा मनांतली गोरजो घालुया भोव करून आमकां एक पिढी शिडींतली राख आनी सांबाळ आनी हो जागो जो आमी आज पोत्तून उक्तो केला हे जाग्यार भावार्थ्यांनी एकठांय जावन ताची भावार्थाची यात्रा फुडें व्हरूंक फातिमा साहेबांचे विनवणेन बापाक प्रार्थूया सर्वेश्वर आमचे बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्यांक पारबरे फातिमा साहेबांचे विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो सगळ्या राष्ट्रांमध्ये ताचे कुल नांव वांगडे जातले आनी सगळ्या लोकांमध्ये ताची संसद सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली हांव सर्वेस्परा सोवे खुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोवे संतोषान बोल्ला फुलांच्या झेल्यान नेटयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिंगायलोल्या एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली तारोणाच्या आंगोस्ट्रांनी आनी प्रामाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुठलायली जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेन
बियां किल्लून वयर सरतात तशेंच सोर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नोदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी करतलो. देवाचें उतर हे देवाची उडोवता आमचो जबाब ही तरेन गावून जातलो. Sorbespora sove Mulgota carismoci. सगळीं बरोबर म्हणूया. Sorbespora sove Mulgota carismoci. सोर्वेस्पोरा सोवे मुरगोटा काळीज मोजे म्हज्या देवा सोवे बोळ म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव सोत मानता. जबाब Sorbespora sove Mulgota carismoci. बोलिस्टांचे दोनू मोदले पूण ऑकोस्ताचे बोळ वाडले. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात पूण बुकेन मोरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 फावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब Sorbespora sove Mulgota carismoci. सोर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सोर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी क्रेस्तकाय दिता. तोच दोमनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब Sorbespora sove Mulgota carismoci. गोरिबांक तो धुळ्ळींतलीं उखलता. दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुवरां मोदें तांकां बसयता. मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब Sorbespora sove Mulgota carismoci. Bagion Paulun, Galias Karang, Borelole, Chiti Mele Vatsop, Bava Buinino, Nemlolo Kal, Bolya Ukran, Devan, आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. सुमूर्ती काल तो जल्मलो आनी सुमूर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचे उतोरे. देवाचे उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
Salves por तुमचे सवे आसू लोका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू लोकांचे उरपणजी लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताड्यान ताका म्हळें तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें अर्दें भागी. पूण जेजून परतीपालून म्हळें देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती ओदीक भागी. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हजे मोगाळ भयणी भावांनो, वायच्या समारंभाचो धाकटो नियाळ हांवें 3 भागांनी वांटला. पयलो फुलां खुरीस मिलाग्रीचो खुरीस. दुसरो हे पवित्र कुर्साची देवस्थान होली श्राइन ऑफ द क्रॉस. आनी तिसरें फातिमा सायबिणीचे दिसणे फातिमा गांवांत ऑक्टोबराचे 13वेर 1917 वर्साक निमाणी पावट. द मिरेकल ऑफ द डॅन्सिंग सन. फुलां कुरीस मिलाग्रीचो कुरीस. भाव भयणीनो, सकाळीं एक जाणटीशी वस्तुरी आयली म्हजेशी आनी म्हाका सांगूंक लागली ह्या फुलांच्या खुर्साची फादर फाटलीं 40 वर्सां 40 years हांव तांबून आसतना वेता. ही भक्ती ह्या फुलांच्या खुर्साची ताची यादीक आज 40 वर्सां जाली. त्याच बरोबर एक आमचो भाव म्हाका सांगूंक लागलो, फादर फुलांचो कुरीस मिलाग्रीचो कुरीस मिलाग्री आज पर्यंत हांगा घोडिल्ल्यो दिसून येता. एका गुजराती वेपाऱ्याची बिझनेसमॅनाची तो म्हाका खबर सांगूंक लागलो.
हिंदू धर्मान पूण सारको झिरो ताचे बिझनेसांत ताचे लागीं कांय नासले पयशे एक ताच्या कातोल्क इश्टान ताचे लागीं 100 रुपया दिले आनी ताका सांगलें पळय फुलांच्या हुर्साची वस एक फुलांचो गालंड घे फुलांच्या फुरसाचेर घाल आनी तुका जाय ते माग ते फुरसाची हो वेपारी गुजराती बिझनेसमॅन हांगा आयलो फुलां घेतली फुरसाचेर घातली मागणें केलें आपले धंद्याक येस मागलो आपल्याक आपले कुटुंबाक आपले फॅमिलीक तांचे उदारपोसण करूंक भावार्थान मागलें घरा गेलो घरा वेतान ताका फोन वाजलो कोण तरी ताचे लागीं ताच्या बिझनेसांत ऑर्डर मागतालो आपल्याक उमकें जाय पूण ताचे लागीं कांय पयशे नासले ताची ऑर्डर घेवंक आनी वाव सुरू करूंक ताचे लागीं दोमडी नासली तेन्ना त्या मनशान ताका सांगलें तूं काम कर आय एम गिवींग यू मनी इन एडवान्स हांव पयलोच दिता तुका पयशे आनी मनशान आपलो वाव सुरू केलो आनी आज प्रत्येक वर्साक आनी एवटेन पास जाता आसतना तो हांगा येता फक्त दिनवासनेचे उमाळे मिलाग्रींचे खुर्साक फुलांचे खुर्साक दाखोवंक आनीक एक मुस्लीम चेडूं हांगा फुरसाची येताले हांगा मागणी कोत्ताले ते एका हिंदू चेड्याचे मोगान पडले सगळीं दोनूय फॅमिली तांकां पडून आसले पूण ते आपल्या बॉयफ्रेंडाक घेवन हांगा येताले ह्या फुरसाची दोगांयनी क्रिस्ती भावार्थाक वेंग मारली दोगांय लग्न जावचे आदीं क्रिस्तांव जाले ताका एक सोबीत भुरगें जालें ह्या फुलांच्या फुरसाची ताणें हाडली देवान दिल्लें मोगाचें दान and they baptized the child as a Catholic. आणि एक कपल हे फुरसाची येता मिलाग्रीचो खुरीस फुलांचो खुरीस भयणी भावंडो प्रत्येक वर्साक हांव भायल्या गांवांत वेत आसतना खुबश्यो यात्रा म्हज्या जिवितांतल्यो भोव करून अमेरिकेक कॅनडाक आनी इंग्लंडाक हांव काम करूंक गवळीक काम करूंक गेल्लो आसतना हे खुर्साची थोडी गोडयो मागणी करून म्हजी व्याज कितल्या वरांची व्याज लांबदीक व्याज 15-16 18 वरांची पुरान व्याज अभियान आनी वयर आसतना आमकां गोमन आमी पोत्तून सुरक्षीत पावत ना पावत पूण भावा भयणीनो इतले सगोट जिविताची यात्रेंत ह्या फुलांच्या खुर्साची सावडी आनी शेकाय हांवें अनुभवल्या म्हजो भाव कॅनडाक आसता टोरोंटो पूण ह्या फुलां खुर्साचो ताका खुबूच भावार्थ तो गोंय आयल्यार ह्या श्रायनांत आनी फुलांच्या खुर्साची येवन मागणी करून एक वद्दो आदेश जाल्ले बगर वचून
निमणी पावट आयिल्लो तेन्ना हांवेंच ह्या अवताराचे ताचे खातीर मीस केली. फुलां कुरीस मिलाग्रीचो कुरीस. तुमी एक एकल्यान बाबा म्हणून जायते अनुभवला आसतले. भोव करून ह्या महामारींत, भोव करून कोविड-19 पिडेंत जायत्यांक पेकोवणी मेवल्या. GMC हॉस्पिटलांतली बरी जावन घरा गेल्यांत. हांगा तांची गोच्ची येवन पांय पडून खुर्सा लागीं मागणी केले. तांकां भलायकी परतून मेवली. जायत्यांक दोतोरांनी पुरान आस सोडिल्ली ती बरी जावन घरा पावली. फुलां कुरीस मिलाग्रीचो कुरीस. आनी आज पुरान बाबा बुडीनो भावार्थान मागतल्यांक एक कुर्साची सावडी पिडेन पेकोवणी आडकोळींनी गोठाय आनी बुजवण मेळटा. आज ह्या होली श्रायन क्रॉस श्रायन हो पवित्र कुर्साची देवस्थान हाका 25 वर्सां भोंवतात. आमी खुशाल जाता. 25 वर्सांची लांबीक यात्रा ही. आनी हे यात्रेन जेजून ह्या जाग्यार रावतल्यांक सांगात केला. आनी जेजूच्या सांगताक ही 25 वर्सां आमी आयज सोंपयता. 25 years is a milestone. ह्या श्रायनाच्या जिवितांत 25 वर्सां एक खुशालकायेचो समारोह, दिनवासेचो आनी आर्गांचो समारोह. भाव म्हणिनो म्हाका जुबलीज आवडटात. जावं ती मागीर लग्नाची सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, वो होले श्रायन वा देव मंदिराची जुबली कितें दाखयता? दाखयता फुलफिलमेंट ऑफ द कमिटमेंट्स. लग्नाची 25 वर्सां कितें दाखयता? 25 वर्सां आदी प्रॉमिसीस केल्ल्यो त्यो फुलफील जाल्यात. फाटली 25 वर्सां जिविताची यात्रा केल्या दोगांयनी. इट इज अ मॅटर ऑफ जॉय. 25 वर्सां खुर्साची देवस्थानाची. The shrine is completing 25 years. It's a matter of joy. कित्याक 25 वर्सां जेजूक ताची बोजवण करून हांगा कितल्या लोकांक आपल्या काळजाक बुजवण आनी घोटाय मेळ्ळ्या. सकाळची 8 ती रातची 8 हांगा परम संस्काराक सांगात करूंक सोंपें न्हय. जायते फावटी एकसरी स्वाद खंय दोंगुल्लेर आसा, लोकां मदीं ना. तरी आसतना हांगा तरेतरेचो वेगवेगळ्या धर्माचो भासांचो लोक येवन जेजूचो अनुभव घेवन गिरेस्त जावन घरा वता. हो जागो एक पवित्र जागो. हो जागो मिलाग्रीचो जागो. हो जागो जेजूच्या अनुभवान गिरेस्त जावचेलो जागो. आनी देखून बाबा बुडीनो हो रुपया उत्सवाचो समारंभ आमकां खुशाल करता. इट इज अ ग्रेट अचिवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, including all who have worked to put up this huge structure, including late Father Freddy de Costa. भावमणीनो देवाक आज दिनवासी आर्गां दिवया. आर्गांच्या उमाळ्यांनी भरून आमचे काळीज आमी घरा वचुया. कित्याक ह्या 25 वर्सांची भावार्थाची यात्रा आमी आज समारंभ जावं. इवन इन दीस पॅन्डेमीक, ही पिडा हे महामारीन पुरान आमचो फादर कालीस आनी ताचे सांगताक भावतेले भावुरले. कोण परिस्थितींत हो जागो बरे भाशेन दवरूंक बंद आसलें खरें, पूण तरी आसतना लोकांन फुलां खुर्साची सावडी घेवपाची बंद केली ना.
पयस रावन पुऱ्यान आपली मागणी प्रार्थना उबारपाचें बंद जालें आनी ताका लागूनच बाबा बुडिनो हे महामारींतल्यान आमी जैत जावन आनी ही महामारी वेगवेग सोंपोवंक आमची प्रार्थना देवाक उबारली आनी तिसरे सुवातेर आयज आमी फातिमा सायबीमांचो उगडास करता तेगा भुरग्यांक फ्रांसिस्को जासिंता लुसी हांकां 13वे ऋतुबराचे इतले लोकां सांगतात निमणे पावट फातिमाक कबदी हांगा दिश्टी पडून तिणें आपलो संदेश दिलो संदेश मागण्यांचो संदेश प्राचिताचो आयज मोगान आमी फातिमा सायबीमांचो उगडास करता भाव भयणीनो आमी गोंड पळयल्या ईगल गोंड उंच उंच उडटा आनी वय सांगतात की एन ईगल कॅन फ्लाय 10,000 फीट 10,000 फीट ताच्यानी उडूं येता उंच उंच उडूं येता जायते फावटी खूब वयर उडटात ती तांकां पावस लागना भरपूर पावस ईगल्स fly above the clouds to skip rain while other birds easily get wet or go to their nest. Eagle flies high up in the sky. भावमणिनो आयज ही देख हांव तुमकां दिता आमकां आज उलो टू सी हाय टू थिंक हाय टू फ्लाय हाय कोण दिता आमकां ही स्फूर्ती आमची स्वर्गीची आवय सायबीण भावमणीनो शुभ वर्तमान आमी विचून काडलां धाकटुलें खूब खूब शिकोवन दितात तसले एक वस्तोरी सायबीण मांयक वाकांडा जेजूच्या तोंडांतली माणकुली उतरां आयकप लोकांच्या जोम्यांतली ऑटोमॅटिकली तिचे काळजांतले उद्गार भायर सरतात आनी ती मोठ्यान म्हणटा तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हडलें भागी स्पॉन्टेनियस उद्गार देवस्तरेचो तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दुदान पोसलो ती वस्तुरी बागी आनी जेजू खुशाल जालो नंगाय दुबाविणे एवरी चाइल्ड इज प्राउड ऑफ वन्स पेरेंट्स एवरी चाइल्ड इज हैप्पी टू हियर गुड अबाउट वन्स पेरेंट्स स्पेशली मदर undoubtedly Jesus too was happy when this woman from the crowd raised her voice. पूण भाव म्हणिनो इतलेंच पुरो काय ना जेजू कितें म्हणटा तिका देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती ओदीक बागी म्हजी आवय बागी न्हूच फकत तिणें म्हाका जोर दिलो आनी दुदान पोसलें नॉट जस्ट ह्युमन रिलेशनशिप्स पूण म्हजी आवय ब्लेसड बिकॉज शी लिसन टू गॉड्स वर्ड्स शी लिसन टू गॉड वर्ड एंड एक्सेप्टेड इट होल हार्टेडली म्हजी आवय बागी सुबागी कित्याक तिणें देवाचें उतर आयकलें आनी तें मानून घेतलें आपल्या काळजान शी इज ब्लेसड बिकॉज शी वॉज ओबिडियंट टू गॉड इवन वेन शी डीड नॉट नो मेनी थिंग्स शी डीड नॉट अंडरस्टँड मेनी थिंग्स म्हजी आवय बागी कित्याक जायते तिच्या जिवितांत तिका मनान घेवंक जाल्लें ना पूण ताणें मानून घेतलें देखून तीच बागी शी इज ब्लेसड
because she chose to put faith in God. Though there were a lot of things and darkness in her life, Kaduki Kupa Aili, everything was dim. She put full faith in God. And she is blessed because she lived and shared the love she received from God. मुझी आवई सुबागी कित्याक तिणें बापाचो मोग अनुभवलो आनी तो वांटून भाऊ भयणीनो, आज हे आमचे माय मरेचो उगडास करतना फातिमा साहेबांची परब करता आसतना आमचे लागीं आमकां विचारुया, आमी आज ह्या देव मंदिरांत आयल्या आनी इतली सगोट ह्या GCTV वेल्यान हे मिसांत वांटून घेतात, आमकांय विचारुया. आमकांय आमच्या जिवितांत मिलाग्री जाय, आमकांय आमच्या जिवितांत देवाच्या संबंधांत आमी वाडूंक जाय. आमच्या जिवितांत आमकां ह्या फुलांच्या कुर्साची भरपूर भोक्ती आसा, पुरो काय ना बाबा भयणीनो. एक पावल फुडें आनी ते माय मारे भाशेन कितें करूं, देवाचें उतर आयकूंक, नियाळूंक आनी जियोंक गरजेचें. आनी जाच्या जिवितांत हें उतर जिवें ताजें सुळसुळीत आसा, ताचें जिवितूच मिलाग्र. कित्याक देवाचें उतर आमच्या पावलांक एक उजवाड, आमच्या पावलांक एक उबारतो उजवाड, एक दिवली. We will be guided by the word of God, just like Mother Mary. दुसरे सुवातेर सायबीण माय भाशेन टू बी ओबिडियंट टू गॉड, देवाचे कुशेक तिणें वय म्हळें, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. हांव देवाची साकून आनवीन ताच्या पुत्रा प्रमाणे म्हजे सगळें घडोवंक. ओबिडियंट टू गॉड केन्ना, जेन्ना जायते फावटी समजूंक येना देवाचे प्लान विचित्र आमकां समजूंक येना. ही महामारी आनी हे महामारीन कितलो आमचो लोक मरून गेलो, आमची गोंयची सोयरी मरून गेली. कित्याक? अकस्मात ही महामारी we will never be able to understand. Still we say yes to God. देवाची कुशेक आमी राजी. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, माय मारी भाशेन भावार्थ आज आमकां गोंयकारांक अदीक आनी अदीक अखंड भावार्थाची मनशां जावंक गरज. Our faith in God. आज चडसो लोक we were too much involved with materialistic things, with worldly things. संवसारी वस्तू, material things आकाच आमी वेंग मारून पांग मारून आसल्या. देवाचेर भावार्थ, deep faith in God आज आयच्या काळाच्या मनशाक गरजेचें. सायबीण माय आमकां देख भावार्थाची वस्तू आनी निमाणे सुवातेर सायबीण माय देवाचो मोग अनुभवून तो दुसऱ्यांक वांटलो. We have come here to experience the deep love of God. We need to share it with others. आमचे काळजाचे बरेपणांतल्यान आमी दुसऱ्या सोबेन दयाळ, उदार, मोगाळ बोली जावचेली गरज आसा. आज समाजांत राग, दुस्मानकाय, निर्दुकाय, विंगास असली भावना. सायबीण माय आपले पुतां दुवांक उलो मारता. आमी मोग शिंपडाव, बरेपण शिंपडाव, दयाळ काळजाची जावं, उदार जावं, दुसऱ्यांचे गरजांक पावूं, आमकां फाटीं दवरून आमी दुसऱ्यांक मुखार दवरूं. If we want real joy, put Jesus first, others in the second place, and you in the last place. Only then you can have real joy in life. आज हे समोरामधली खुशाल जावन घरा वयता आसतना let us have joy in our heart, and joy means Jesus
others, and you. भावभयणींनो, आता उभी राहूया आणि थोडी आमची मागणी आज या समारंभाच्या मायमारीची विनवणीन बापाक उभारूया. फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, तशेंच आमचे याज्ञीक भावांक आनी हेरां धर्मिकांनी आपले पोजेक भावार्थाची आनी कुरपेची यात्रेन तेंको दिवंक बापा लागीं मागुया. मोगाल बाबा, तोया दीस आमचे गांव विस्वासान केले, आमची मागणिया सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो वळखून दुर्बलां आनी गरजेवंतां सवे हुस्को दाखोवंक, समाजांत निती पासत वावरूंक, पर्यावरण आनी सृश्टी सांबाळूंक, तशेंच ह्या जाग्यार भावार्थ्यांक सोंपेपणीन येवंक तांणी चलवती उक्त्यो करूंक देवा लागीं ताका कृपा आनी मोनाचो उजवाड मागुया. मोगाल बाबा, तोया दीस आमचे गांव विस्वासान केले, आमची मागणिया हे पवित्र मंदिर सर्गेस फादर फ्रेडी जे द कॉस्टाच्या बरा वावराचो फळ जावन आसा. ह्या जाग्यार वेगवेगळ्या धर्माचो लोक मागणे करूंक येतात आनी कुशलकायेन शांतीन भरून घरा वेतात. तर फादर फ्रेडीक देवान सर्गीचें सूख फावो करूं आनी ताणें ह्या जाग्याचेर आनी आमच्या गांवचेर बरेपण मागूंक धाडूंक बापा लागीं मागुया. मोगाल बाबा, तोया दीस आमचे गांव विस्वासान केले, आमची मागणिया फाटलीं 25 वर्सां हांगा सेवा केलेल्या सगळ्या याज्ञिकांक, मोठवाशांक, बऱ्या देखणेरांक आनी सगळीं जी आपली फुल्ल पाकळी दिवन आदार करतात तांकां देवान आपल्या उपट पेसांनी भरूंक आनी सोंपलेल्यांक सवे सासणाचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाल बाबा, तोया दीस आमचे गांव विस्वासान केले, आमची मागणिया आयज जेन्ना आमी फातमे सायबिणीची परब करता, तिका फुडें घालून आमच्या कुटुंबांनी वायट येतलें तें सगळें देवान पयस करूंक, क्रिस्ती तत्वांनी आमचे घराबे नेटोवंक, तेर्साचे मागण्या वरवीं आमचो बोवाड वाडोवंक, परदेसांत आसात तांकां राखूंक आनी पिडेंत कोसतोतल्यांक पेकोवणी मेळूंक बापा लागीं मागुया. मोगाल बाबा, तोया दीस आमचे गांव विस्वासान केले, आमची मागणिया आमचो पादविकार फादर कालिस्तो फुंद क्रूज हे संस्थेचे वांगडी मोठवाशी आमचे गांवचे
पॅरिश पास्टोरल कावन्सिल आनी जायते लौकीक भाव भयणी भारीन भावुरतात ह्या श्रेणा खातीर. आयच्या संतोशाच्या दिसा देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आनी हो तांचो बरो वाव सदांच चालू दवरूंक तांकां बरे भलायकेन दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणेया बाप्पा मोगळा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान ह्या पवित्र जाग्यार आमच्या मन काळजान जायते आवडे जायती प्रार्थना सगळे तूं स्विकार कर आनी आमकां सगळ्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी माय मारेची विनवणीन आमकां सदांच हाल उपद्रांतली राख आनी सांबाळ. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. बसुया. खुरीस मोमेंटो आनी तेर्साचें कोंत. आयज जेन्ना आमी आमच्या ह्या पवित्र मंदिराची 25 वर्सां समोरमता ही आमकां एक व्हड खुशालकायेची खबर. ह्या जाग्यार येवन देवाचे आसने भोगूंक आनी ताच्या भावार्थान वाडोवंक आमी कितली गिरेस्त जाल्या आनी आमच्या जिवितान कितली खुशालकाय आमकां फावो जाल्या वेगवेगळ्या उपकारां वरवीं त्या आमच्यान स्पश्ट करूंक जायना. तर देवाक हे सगळ्या देण्या खातीर आर्गां आनी दिदमास दिवन आमी ही दानां याज्ञिकाच्या हातान घालून बापाक भेटयता. उंडो आनी सोरो जायते गोव दळून आमी जायत्यो दाखो पिळून हो उंडो आनी सोरो तयार केला. तर हो उंडो आनी सोरो थोड्याच वेळान जेजूचे मांस आनी रगत जातलो आनी आमचें आत्मीक पिवण जातलें. फाटलीं 25 वर्सां देवान साबार देण्यांनी आमकां भरल्यान पवित्र संस्कारा वरवीं भावार्थान आनी कुरपेन वाडोवंक आमकां आदार दिला आनी फुडाराकूय आमी जेजूक आमच्या सांगाता दवरून आनी ताज्या आसन्यान आमी गिरेस्त जावून आमचे आवडे ह्या खुण्या वरवीं बापाक भेटयता. Jesus ove soli che col batchi borghi duci coaggio coglio amen ucace deve
Jezucie, salve ami. Jezucie, salve ami. Eka soria casa sua, rogo tucia malgoliaci, moga zonte calis naci, soria dicta ut cateme, dosi Gesù locta sopli. Goritur volburgi duci, Goancho koyo ami, Utace tebe ami. Jezucie, salve ami. Jezucie, salve ami. भयणी बाबांनो, आमचे बलिदान सोड पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सगळीसपूर मानून घेऊ. देवा, आमचे मोगाल बापा, तुझे क्लेश पुताच्या आवयचो भक्तीन आज उगडास काडून हे दिनवासेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी सुखा मानता तशें बलिदान सदां जावं म्हूण निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमचे सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराकाय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फाव आसलेले नित्यांक वरबरेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका दिन वाजता. तुका वाकांटा, तुजी किर्ती परगोटा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर मोहिमा वाका हाडटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेसपरी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी करोराचें हें रगत पातकेंचें मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Avartaco good porgo tuya. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù novia retolo. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù novia retolo. बाप्पा जेजूच्या मन्नाचो आनी प्रज्वंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रित्मेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेच उगडास कर फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा फिलिप नेरी आमचे गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनो जिवनपणाचो बोरवास धरून मेल्ल्यांत ते सगळे आमच्या भाव भयणींची गागूत कर आनी कितें भाशे उगडास करता फादर फ्रेडी डेकोस्टा हे आमच्या यादनीक भावाचो तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता हांकां मागीर देवाची माये संगाती भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडोवची तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना बापान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आमकां आपल्या पुता एकल्याच पुताक जेजूक दिलो जेजू आमचो सोरवुंडार जेजू बापाशी वचूंक वाट सोत आनी जिवीत ते जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेवन सायबिणमांचे मजतीन देवाचें उतर जिवें ताजें सुळसुळीत हे उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आनी देवाचो मोग अनुभवून तो दुसऱ्यांक वांटून आमकां आयती कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां सांगतात बापाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी
स्वर्गींचे सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो शानोत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरपात कंदी सुटय आनी सर्वाकंदांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे धर्मतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयताय सासनांच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदंकाल तुमचे सोबे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक पळयोवन हास्ते तोंडान जेजूची शांती वांटुया देवाची शिली संसाराची आकाटिली आमची काकूत देवाची शिली संसाराची आकाटिली आमची देवाची शिली संसाराची आकाटिली आमकां शांती आपल्या कुर्साच्या मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणान आमकां पेकवणी आमकां बगसणे आमकां शांती दितलो जेजू हो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा मगोच्या बाबीनू आतां आमी क्रिस्त प्रसादान वांटो घेतले तर हांव मागतलो आसलो तुमी आसा थंयसर रावचे आमचे सिस्टर्स येतली तुमकां कुमन्याव दिवन तुमी कुमन्याव घेताना माणसो घेवन येचे सोशल डिस्टन्स सांबाळचे लूट करचे न्हय पूण आमी खूब थोडो लोक आसा आमी माणसो घेवन ह्या रितीन वांटो घेवया Gesù mokana surgi Giacomora Oi su Otu autuka Maka Salunaka Surgi Tuje Shivaso Tulai Tukaso Pasu
प्रार्थूया. कोणवळे बापा भाग्योनांक वारमरीक मोगाळा जेजू तुजी कूड आनी रगत जेवून तुज्या मोगान आमकां एक केल्यान देखून तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. फातिमा सायबिनीक आमची आवय करून तिणें आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक हें तेणें फावो केलें देखून आमी तुका वाखाणटा. हें पवित्र मंदीर ह्या जाग्यार हाडूंक फादर फ्रेडी जे दा कॉस्ता वरवीं हो वावर फुडें व्हेलो देखून आमी तुका दिनवासता. तुज्या पवित्र उतरांतल्यान आनी पवित्र संस्कारांतल्यान तूं आमच्या ओत्मीक जिवीत गिरेज कोत्ताय देखून आमी तुका वाखाणटा. तुजेच वरवीं हें सगळें आमकां फावो जाला म्हूण वळखून घेवन दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी भरून गायनांतल्यान तुजे आमी उपकार वाटयता.
प्रार्थुया. कोनवाळे बापा भाग्योदांक एक फातिमा साहेबिनीक आयज मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी दिनवाशी काळजांत उपकारी उमाळ्यांनी तुका आतां उलो मारता. ते चांकवार मायची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फाव जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मातशें बसून. मोगोच्या भाव बिनू जाणा आमी जायतो वेळ हांगासर आसल्या मातशें सोंसनकाय दाखोवची कित्याक हें जावन आसा गरजेचें. दिनवासनी टू थँक टू एप्रिशिएट आनी आयज हो दिनवासनीचो दीस आमी एके भाशेन मनयला समोरोबला. आमी दिनवासता देवाक त्री एका देवाक बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. पयले सुवातेर ह्या फुलांच्या कुर्सा खातीर ह्या मिलाग्रीच्या कुर्सा खातीर हो कुरीस हांगासर आसलो देखून हें श्रायन आमकां फावो जालें. तर आमी देवाक दिनवासता ह्या पवित्र जाग्या खातीर. हो जागो जावन आसा पवित्र आमच्या यादनिकान आमकां उगडास केला. तर मुगचे बाबा आयज पयले सुवातेर हांव फादर सिप्रियानाच्या नांवान फादर पाश्कवालाच्या नांवान आमच्या सगळ्या सिस्टरींच्या नांवान आमच्या कॉम्प्रीच्या नांवान फिरगोस गोंडीक सभेच्या वांगड्याच्या नांवान सगळ्या फिरगोसकारांच्या नांवान हांव तुमकां सगल्यांक आयच्या दिसाची परबी दिता. आय विश यू ऑल अ हॅपी फिस्ट आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा कित्याक हें श्रायन आमच्या सगल्यांचें. सगल्यांक आमकां परबी सगल्यांक आमकां शाबासकी. आनी देवान आमकां 25 वर्सां ही भावार्थाची यात्रा दिली देखून आमी देवाक आर्गां दिता दिनवासता आनी एके भाशेन ह्या खुशालकायेन आमी सगळीं वांटो घेता. सो तुमकां आमी परबी शाबासकी दिताना मुगचे बाबणू जशें हांवें देवाक आर्गां दिनवास दिला. पॅन्डेमीक आसलें आमी नोको आसल्या ही समोरून आमी करूंक पावतले जाल्यार आनी ह्या खातीर सगळी वस्तू आमी निमण्या वेळार एके भाशेन थारायलें आनी देवानूच आमकां करपान शक्ती बळ दिल्ले भाशेन आयची समोरून हे भाशेन करपाक थोड्या दिसांनी आमी एके भाशेन तयारी केली आनी देवान आमकां देणें फावो केलें देखून आमी देवाक दिनवासता. केरीत भाशेन आमचे दिनवास आमच्या पात्र्याक आज दिसपाक फिलीप नेरी फेरांव ताचो आशिर्वाद सदांच आमचेर आसा आनी ह्या जाग्याचो ताका भरपूर मोग आसा आनी हुस्को आसा. हांव ताका भेट करून गेल्ले फावटी तो विचारता श्रायनांत वावर कसो चलता. लोक येतात थंयसर मागणें करतात आनी मोगोचे बाबणू आमी एक ह्या फावटी एक व्हडली समोरमणी करूंक ना. आतां एक दिसतीशी ल्हान समोरमणी केली आमी पूण जशें हांवें म्हणलेलें आसा आमच्या तोकट्याचेर हें आख्खें वर्सभर आमी एके भाशेन ही सेलेब्रेशन ओतमेक एके भाशेन समोरमणी आमी दवरलेली आसा आनी आमच्या बिस्म साहेबाचो आशिर्वाद आमचेर आसा. आनी 15 मायाच्या म्हयन्याक जेन्ना आमचे भाग्योन कुर्साची परब जातली तेन्ना मिसाक येजमणपण आमचो आसपीस एके भाशेन घेतलो आनी मिसाची भेटून आमचे पासत तो मागतलो. तर ताकाय आमी आमच्या मागण्यांत दवरता आनी आमी ताचे उपकार आठयता आनी देव बरें करून म्हणटा सगल्या तेजो सपोर्ट ताचो तेंको आमकां मेळटा आनी ताचो आशिर्वाद आमचेर आसा. आयज आमी फादर फ्रेडी डिकॉस्टाचो जायतो उलास केला आनी आमी ताचे पासत मागला. कित्याक मोगोचे बाबणू कित्याक हें ताचें सोपोन हांगासर हें युक्रिस्टीक सेंटर आसूं हें मंदीर हें श्रायन बांदपाक तितलें सोंपेंूय आसलें. जायत्यो आडकोड्यो ताका लागली पडल्यो जायत्यो आडकोड्यो ताका मेळ्ळ्यो पूण एका वर्सा भितर फिरगोसकाराच्या आदारान आनी सगळ्या बऱ्या देखणाऱ्याच्या आदारान ताणें श्रायन एके भाशेन बांदून आमकां दिल्लें आसा. आनी ह्या खातीर ताच्या वावराचो आज आमी उगडास करता तोखणाय करता आनी ताच्या ह्या वावरा खातीर देवाक दिनवासतना ताका सासणाचें सर्गीचें सूख आमी ताका मागता. मुगचे बाब म्हणून हें श्रायन चलोवपाक इतलें सोंपेंूय घोडेचे घोडे जायतो वावर हांगासर येता
आनी देवाचे कृपेन आमकां जाय ते बरे देखणार आसात. आमचे बरे देखणार आसा देखून आमकां हो शायनाचो वावर सोंपेपणी करूंक मेळटा. आमकां कितें करूंक 2-3 फावटी चिंतचें पडना. ह्या खातीर आमच्या सगळ्या बऱ्या देखणारां खातीर आमी देवाक दिनवासता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांचे उदारपणा खातीर ती आपल्या मागण्या उदार जाल्यार पयशाच्या बाबतीनूय ती उदार आनी आमकां जाय तो दुडवांचो आदार आनी तेंको ती दितात. म्हजे बाबणो म्हज्या दिनवास करीत भाशेन आमच्या होली फॅमिली सिस्टर्स तांकांय 25 वर्सां भरतात. ह्या श्रायनांत ती आयिल्लीं हांगासर तांकां आमंत्रण दिलें. हे युक्रिस्टीक सेंटर जेन्ना तयार जालें सांती साक्रामेंताचे बसोवन आख्खो दीसभर चलोवपाक तांचो एके भाशेन आदार आमी घेतलो आनी 25 वर्सां जालीं ती हांगासर आसात. तांचे सुपिरियर सिस्टर एमा रेवेलो आनी तांचे सगळी सिस्टर्स पोट तिडकीन वावर करतात आनी जायती सिस्टर हांगासर येवन गेल्लीं आसा. तांच्या सगळ्यांचो उगडास आमी करता आनी तांकां सगळ्यांक आमी कार्ड जाणता देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या तांच्या वावरा खातीर. आमचे मदें आमचे डॉटर्स ऑफ द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ द आसात. आमचे सिस्टर्स नवे सिस्टर्स आयिल्ले आसा ह्या वर्साक आमच्या गांवांत आसात आनी ती आमकां आमचे फिरगोचे वावरान जायतो आदार सहकार दितात. कालचे दिसा ती सिस्टर्स आनी तांचे पॉस्टलन्स हांगासर आसलीं आमकां आदार दिवपाक तयारी करून तांकांय आमी कार्ड जाणता आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास आमच्या सगळ्या फिरगोसकारांक आमचे फिरगोसकार उमेदीची आनी सदांच सपोर्टीव. निमण्या वखदाक आमी सगळें थारायलें आनी ताणें म्हणलें करुया फादर आनी पोट तिडकीन ताणें वावर केलो आनी तांचो सांगात तांचें बरेंपण तांचें बरें उतर आमकां मेवलें देखून आमच्या सगळ्या फिरगोसकारांक हांव कार्ड जाणता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या फिरगोस गवळी सभेच्या वांगड्यांक आमचे एक्सको कमिटीक जाणें भार घेतलो ही समोरमणी बरे भाशेन करपाक सगळी तयारी करपाक तांकां म्हजे दिनवास. आमच्या समुदायाच्या वांगड्यांक हांव केरीत भाशेन दिनवासूंक सोदतां कित्याक आयच्या दिसा आख्खें दीसभर आमी पवित्र ओर दवरलेलीं. तुमी पळयता ते तोकटे आसात 7 तोकटे आसात. 7 वरां आमी केलीं. वेगवेगळ्या गरजां खातीर आमी मागलें आनी म्हजे बाबणू इतल्यान सोंपोवन ना. हांवें जशें म्हणलेलें आसा ही समोरमणी आयज सुरू जाता ती 15 मायाच्या ते वर्साक सोमतेली आनी एक म्हयन्याक आमी एक एक्टिविटी तरी दवरिल्ली आसा आमच्या श्रायनांत. स्पिरिच्युअल एक्टिविटी जावं रेतीर करपाक जावं रिकलेक्शन करपाक भुरग्यांक तरणाट्यांक जाणट्यांक पिडेस्तांक वावराड्यांक एक म्हयन्याक कितें तरी आमी श्रायनांत आमी करतले. आमची ओत्मीक वाड जावपा खातीर आनी लोक हांगासर येवन ताणें मागणी करूंक ती भावार्थान वाडूंक आनी तांच्या जिवितांत सगळें बरेंपण तांकां मेळूंक. तर आमी तुमकां आश्वासन दिता आमी तुमचे पासत मागतेले याख्खे वर्सभर. आयज मिसाची मांडावळ केल्ल्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक आमी शाबासकी दिता देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन ताणें मांडावळ केली जावं तेसाची मांडावळ जावं मिसाची मांडावळ ताणें बरे भाशेन केली. म्हजे दिनवास आमच्या कोयराक जुस्तीन डिसोजा आनी आग्नेल डिक्युना आनी तांच्या पोंगणाक आयज पोरबेचे मीस बरे भाशेन आमकां वांटो घेवंक गायवनांनी ताणें आमकां आदार दिलो. आमी तांचे उपकार आठवयता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास आमचे कॉन्फ्रीच्या वांगड्यांक आतांचे आनी आदल्यांक जशें हांवें म्हणलेलें आसा आमच्या श्रायनांत गोडेचे गोडे वावर येता. जायते मेंटेनन्स वर्क येता आनी आमचे कॉन्फ्रारीचे मेंबर उमेदीचे तांचो सदांच म्हाका सपोर्ट आसा तेंको आसा म्हणटा फादर कोरया केन्नाच ना म्हणिना. तर हांव म्हज्या सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या कॉन्फ्र मेंबरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद हांव तांचेर मागतां. ह्या दिसांनी पर्यंत जायतो वावर तेणें केला. धांवताले वयर सकयल हें सगळें एके भाशेन तयार करपाक. आमच्या श्रायनांत जायतीं वावराडी आसात. जायतीं जाण काम करतात आनी आमचे वॉलंटियर्स आसात जीं येतात आमकां आदार सहकार दिवपाक. हांव तांचे उपकार आठवयता आनी तांकां सगळ्यांक कार्ड जाणता आनी देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या तांच्या वावरा खातीर. कित्याक आमचे श्रायन ती मेंटेन करतात. तुमी पळयता आसतलें बरें साफ आसता आमचें श्रायन. तर ती सगळीं वावुरतात आमचें श्रायन बरे भाशेन मेंटेन करपाक तें साफ दवरपाक. म्हज्या बाबणो हांव कितें भाशेन देव बरें करूंक म्हणूंक सोदतां. पावर डेकोरेटर्स ह्या 25 वर्साच्या सोमयार तुमी पळयतात भायल्यान खुर्साशी काय बरें डेकोरेशन केल्लें आसा. हें डेकोरेशन केल्लें आसा पावर डेकोरेटर्स आनी 2-3 दीस हें डेकोरेशन आसतलें हांगासर आमी घेवन खुर्साक मान दिवपाक. तर आमी तांकां काळ जाणता देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास करीत भाशेन पेर्नांडीस डेकोरेटर्स जाणें आमकां हे लायट्स सिरियल लायट्स घातलेले आसा आमच्या श्रायनांत. तर तांकां हांव काळ जाणता देव बरें करूं म्हणटा.
मुख्य बाबू म्हज्यान विसरूंक जायना आमच्या शायनान वावुरतेल्या पाद्री जायते पाद्री ह्या शायनान वावरून गेल्ले आसात तर हांव तांचो उगडास करतां जे जिवे आसात तांकां हांव बरें मागतां जे मरून गेल्यार तांकां सासतेचें सूख आनी नाम मागतां आनी आयज आमचे मदीं आमचो फादर पाश्कवाल आसा तशेंच फादर जॉर्ज पाजी जो येवचो आसलो पूण ताचे पिडेक लागून ताका येवपाक मेळूंक ना आमी कितें भाशेन ताका आमच्या मागण्यांत धरुया हे दोन पाद्री आतां शायनान नासलेले आमची सेवा करूंक आमचे पासून मागूंक आमची कुमसारां आयकूंक आनी आमचेर आशिर्वाद घालूंक म्हजे दिन वास्किरीत भाशेन GCTV मॅथ्यू लॉपीस हे आमच्या भावाक आयज हे लायव्ह टॅलिकास्ट करपाक ताणें आमकां आदार दिल्लो देखून आमी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या बऱ्या वावराचेर मागता तशेंच ब्लिवन आसा हांगासर ताका आदार दिवपाक ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या दिन वास्किरीत भाशेन एंड्रू डिसोजा जाणें आमकां पोस्टर्स एंड बॅनर्स तुमी पळयतात ते केल्ले आसात तांकां ताणें बरे भाशेन ते केले देखून ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा म्हजे दिनवास नेविल अब्रियो आमचे फोटोग्राफराक आयज फोटो काडून हे गुलासाक आमकां फोटो दवरपाक ताकाय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा म्हजे बाबडू आयच्या न्यूज पेपराचेर न्यूज आर्टिकल आयिल्लो आसा 25 वर्सांची समारंभे बाबतीन आनी आमच्या शायनाचे बाबतीन फुलांच्या कुर्साचे बाबतीन आनी हें घातलेलें आसा ऑल्गा रॉड्रिगीस द गोअन्स ह्या पेपराची रिपोर्टर आनी सावियो मोंतेरो हेरल्ड तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी जेन्ना आमच्या शायनान कितें बरी वस्तू घडटा ती आपल्या पेपराचेर घालून सगळ्या लोकांक ती पळयता देखून आमी सगळ्या आमच्या पेपरांक आनी मास मिडिया जे आसात कम्युनिकेशनान आसात तांकां देव बरें करूं म्हणूं सोदता म्हज्या दिन वास्किरीत भाशेन आमच्या जिल्ला पंचायत मेंबराक शायनी ओलिवेरा तुमी पळयतात भायल्यान पेवर्स घातलेले आसात हो जावन आसा तिजो पयलो प्रोजेक्ट आमच्या शायनाक तें आयलें विचारूंक फादर कितें जाय तुका हांवें म्हणलें जाता जाल्यार ब्युटिफिकेशन करपाक आदार दी आनी ताणें बरे पेवर्स घालून दिल्ले आसात आतां लोकांक बसपाकूय बरें सोंपें जाता आनी चोवपाकूय बरें दिसता आनी आतां पळयता बरे पोस्टर्स दवरलेले आसात नियाळ करपाक ह्या खातीर म्हजे बाबडू हे श्रायन जावन आसा पवित्र जागो आनी हो पवित्र जागो साफ नितळ बरे भाशेन दवरूंक आमी वावुरता ह्या वरवीं लोकांक दिसूंक जाय हांगासर येवन ताणें मागणी करूंक दे शूड फील गॉड्स प्रेजन्स ओवर हियर एंड दॅट एम्बियन्स टू प्रे तर आमी ती सगळीं आमकां आदार दितात आमचें श्रायन बरे भाशेन दवरूंक तांकां आमी काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा म्हजे बाबडू नको आनी कोणाक हांव चुकला देव बरें करूं म्हणून पूण आनीक फावटी कोणाक चुकला जाल्यार हांव आनीक फावटी सगळ्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तरीच भाशेन तुमकां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांक जायतो लोक येता मामुलीच्या कुर्साशी आमच्या श्रायनांत मागणी करूंक आमकां खुशालकाय भोगता आनी आमचो बिस्वाचो हुस्को जालो श्रायन बेगीनूच उक्तें करूंक लोकांक आदार मेळूंक हांगासर येवपाक देखून आतां आमचें श्रायन उक्तें आसतलें फॉर जनरल पब्लीक आमी उक्तें दवरतलें आमचें बसोवन आतां फॉर टायम बींग 12 पर्यंत आमी दवरलेलें आसा सोकास आमी वेळूय वाडयतलो सद्याक आतां एकूच मीस जाता आमच्या इगोजें आमच्या शायनान नोव्हेंबरांत 2 मिसां जातलीं एक इंग्लिशीन एक कोंकणींतल्यान एक इंग्लिशीन 9:30 वाजता देखून आमी सोकास आमचें शायन उक्तें करता आमच्या लोकांक देखून आमचे उपकार आमची विनोदी तुमकां येवचें हें घर तुमचें घर हें मागणेचें घर तुमचें घर आमकां जाय तुमी हांगासर येयलेलीं आमकां जाय तुमी हांगासर येवन मागणी केलेली आनी आमी पाद्री रावता तुमचे आशिर्वाद घालपाक देखून म्हजी कालती विनोदी येवचे ह्या जाग्यार पवित्र संस्काराची भोजवण करची भावार्थान तुमी वाडचे आनी भाग्यांचो कुरीस मिलाग्रींचो कुरीस फादरान आमकां जायत्यो बऱ्यो घडण्यो सांगल्यात म्हज्या जिवितांत हांवें जायते अणभवल्ले आसा हांगासर ओत्मीक वाटेन हांवूय जायतो वाडला ह्या जाग्यार आनी म्हाका जायतें बरेंपण मेळलेलें आसा भाग्यवन कुर्सा वरवीं तर मोगचे बाबणू भाग्यवन कुरीस आमचो सगळ्यांचो कुरीस मिलाग्रीचो कुरीस ताचो आशिर्वाद सदांच आमचेर आसतलो आमी ताचो मोग करुया ताचेशी येवया आनी मोगचे बाबणू ताचें बरेंपण आमी सदांच आमच्या जिवितांत भोगुया हें म्हणून आनीक फावटी तुमकां सगळ्यांक काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचे सगळ्यांचेर पडूंक आमी मागता निमणो आशिर्वाद घेवचे आनी किरीत भशेन फादर कालिस्टो आका आमची शेबासकी आनी ताचे कॉफरीचे वांगड्या दिशी तांकांय आमची शेबासकी आनी दिनवास फादर कालिस्ट जायतो हांगा वावुरता वयर सकलसान वयर येता वयरसान खाला येता सगळे सिस्टर्स आनी सगळें बरें जाता तें पळयता ताका खूब हुस्को ह्या श्रायनांचो ताका पवित्र कुर्सान बरी भलायकी दिवची
आनी हो वावर सुफोड करून ताचेर आपलो आशिर्वाद तशें सगळे बांबोलीच्या क्रिस्ती वावरत्यांक PPC वांगड्यांक आनी सिस्टरींक आमची शेबासकी कॉंग्रेच्युलेशन्स अँड हॅपी सिल्वर जुबली. आज फादराचो आर्टिकल आयिल्लो आसा, तुमी तो वाचचो हेरल्डाचेर भितरल्या पानांचेर. होली क्रॉस श्रायन बांबोली सेलिब्रेट्स 25 years म्हण तुमी वाचचो तो आनीक दुसऱ्यांकूय धाडचो वॉट्सॅपा दिशी ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक कळोवंक जाय. हे मनान सगल्यांक तुमकां शेबासकी आनी देवाचो आशिर्वाद उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. मोगच्या बाबून आतां एक ल्हानशें पुरसांव आमी करतले. सायबिणीची मुर्ती घेवन आमचे कॉम्फरात भाव भयणां आनी पाद्री वेतले. आमी लोक हांगासर रावया, आमी हांगासर रावन मागणी करुया. आमचे खोयर आमकां आदार दितली गायन करपाक. हें ल्हानशें पुरसांव आमी वर्साच्या वर्सा आमी करता. आनी मागीर आमी आमच्या रॅलिकाचो रॅलिकाचें बेसांव आमच्या लागीं पवित्र कुर्साचें खऱ्या पवित्र कुर्साच्या लाकडाचें रॅलीक आसा. ताचो आशिर्वाद फादर साहेबान आमकां दितलो. तशेंच आमी ह्या निमतान मागणी केलेली आसात. इन रिमेंबरन्स ऑफ द 25 years आमी ह्या आख्खे वर्सभर मागणी करूंक ह्या श्रायना खातीर आनी 25 वर्सां खातीर आमी रेगीस तुमकां दितले. हे मागणे तुमी दिसपट्टी तुमच्या घरांत पोवचे म्हूण आमची विनोती. तुमच्यांनी बसूंक येता. मागता कॉन्फरांत भाव भयणां बेगीन येवचें, वेळ करचो न्हय. आमचें पुरसांव सदांचें आमी भायल्यान व्हरता. पुरसा मुखाल्यान आमी एक रावंड मारून परतून येता. देखून मागता आमी वेळ मागण्यान सारुया. आमचे खोयर आमकां आदार दितलो मागणी करून गायन करपाक आनी आमी रोखडीच ल्हानशें पुरसांव करून परतून येतले.
मोगोचे बागनू आमी ह्या 25 वर्साच्या श्रायनाच्या 25 वर्साच्या निमतान एक मागणी तयार केल्ली आसा ती आमकां फादर पास्कवालान तयार करून दिल्ली आसा तर आमी तें आतां मागणी करतले पवित्र कुर्साच्या मंदिराच्या उत्सवाच्या सुमयार मागणी देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा तुवें आमा मनशांक मोगान रुचली आनी मोगानूच आमकां तूं सांबाळटाय आनी तुज्या मोगाचे वेगींतनी पातका वरवीं कोसोलनी देखून तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक मनच्या सोयबान आमकां सोडून संवसारान पाठयली ताणें क्रुसाचें मरण सोसून आमकां तुजेशी परतून हाडली म्हूण आमी सोत मानता पवित्र कुरीस तुज्या मोगाची आनी आमच्या सोडणीची उत्तम खुणा म्हूण आमी मानून घेता धर्माचे अंतर दवरिनासतना सोर भावार्थी हांगा ह्या बांबोलीच्या पवित्र कुर्सा भोंवतणी मोगाळ बापा तुजो मोग आनी पदवी अनुभवतात ह्या चालू वर्सा पवित्र कुर्साचें हें मंदीर बांदल्यार 25 वर्सां भोगतात ह्या उत्सवीक समारोहा सुमयार स्वर्गीच्या बापा हें आमचें कोतकोतीत प्रार्थन ह्या मंदिरांत आनी ह्या पवित्र कुर्सा भोंवतणी तुजो मीतमेन आसलो मोग सोमेस्तांनी कोलायन अनुभव तावन आसली तुजी जाणवाय आनी अगोनीत पदवी नियाळूंक आमा सोमेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर अशें पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमचे सोडणीची आख्खी येवजण पवित्र पुस्तकांतल्यान आमी समजूंक पावूंक आनी एका दिसा तुज्या मुर्यांत स्वर्गाराज्यांत आमी सोम्या संतोशान तुका वाखाणूंक पावूंक म्हूण मागता बापा त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मोगचे बाबनू हांव विसरलो गरजेची वस्त आसा तो विसरलो आनी माफी मागता हांव फादर सिप्रियानाक देव बरें करूं म्हणून विसरलो आमचो फादर सिप्रियान आमच्या तालिगांवचो पादिकार आनी आमच्या वाठाराचो डीन ऑफ दीस पेंजीम डिनरी हांवें जेन्ना तेजे लागीं मागलें आयची मिसाची भेट भेटोवपाक व्हडे खुशालकायेन ताणें मानून घेतलें तर हांव कितें भाशेन सगल्याच्या नांवान हांव फादर सिप्रियानाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा ह्या मंत्रण ताणें स्विकारलें आनी आमची मदें येवन ही मिसाची भेट भेटयली आनी आमचे पासत मागलें देखून फादर तुका काळजांतान देव बरें करूं आनी माफी हांव तुका विसरलो देव बरें करूं म्हणून आतां फादर सिप्रियानूच आमचो पेंजीम वाठाराचो डीन आमकां सगल्यांक ह्या पवित्र कुर्साचो उमो आशिर्वाद बेसांव आमकां दितलो प्रितीच्या बाप्पा पडलेले मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीक तान उबारचो आनी कुर्साचे वळवड्यान इनपण भोगची म्हूण अगोनीत जाणवायन आनी मोगान तुवें तारयले हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखणटा आनी संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताचे सांगाताक तुजे सास्तीक सूख भोगूंक उबारून वर म्हूण नम्रतायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवाचो आदर आसूं सदांच आमचे ताय रेलिकीचो आशिर्वाद दिवंक आमच्यो तोकल्यो बागावया Di
चिनी मागतां आमी सोर प्राणी सूर्याक तुका मान दिता मोरबार सगलो स्तोन आसता संसाराक परगट करता तोरांनी परबार चालता आयज फातिमाची सायबिणी जागू आमची शेराबिणी ती सगळ्यांक सुखाची मागतां आमी सोर प्राणी मुगचे बाबीनू आतां आमी तुमी पळयतात 25 वर्सांची केक आमी हाडलेली आसा आमी ह्या व्हड खुशालकायेच्या सोमयार आमी केक घातून दिला आमचो डीन फादर सिप्रियान फादर पाश्कवाल आमी तेकाय ही केक घातून दिला सगळ्यांच्या नांवान आनी मागीर आमी तुमकां आयच्या दिसा तोंड गोड करपाक कितें हाडलेलें आसा तुमी तुमचें तोंड गोड करचें म्हूण मागता देव बरें